नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365चे कोंकणी खबर आणि हांव उर्वशी नाईक। पर्यटन खात्याचे शिष्टमंडळ एका सप्तका खातीर अमेरिकेत गेला, ताची चौकशी करची अशें काँग्रेसीन मागला। हे भोंवडेक कितलोसो खर्च आयला ताची चौकशी करपाक जाय अशेंय तांणी मागला। आनी भोंवडेक कोण कोण गेल्यात, शिष्टमंडळात आशिल्ल्या अधिकाऱ्यांची घरचीय गेल्यात काय कितें असो प्रस्न तांणी विचारला। पळोवया पुराय खबर। शिष्टमंडळात एएसआय आनी अबकारी खात्याचे अधिकारी आसात अशें काँग्रेसीचो म्हणयारो अमरनाथ पणजीकार म्हणटा। गोंयांत अमेरिकेंतले पर्यटक वाडोवप ह्या शिष्टमंडळाचो हेत आसा जाल्यार ह्या अधिकाऱ्यांचे पर्यटन खात्याच्या शिष्टमंडळात कितें काम अशें काँग्रेसीन विचारला। गोंयांत येवपी वट्ट पर्यटकां मदीं अमेरिकेंतल्यान येवपी पर्यटकांचो आंकडो 2% परस उणो आसा, जाल्यार थंय वचून आनी कितें करपाक जाय अशेंय पणजीकारान विचारला। आमचे डेलिगेशन आयज अमेरिकेक गेला। आमी तांकां मागता, आमकां जाणूंक जावपाक जाय की ह्या डेलिगेशनान कोण आसा, ह्या डेलिगेशनाची क्रायटेरिया कितें आसा, ह्या डेलिगेशनाचो उद्देश कितें आसा। हे डेलिगेशन जे अमेरिकेक गेलां ते आमकां कितलो रेव्हेन्यू गोंयांक हाडून दितले आनी ह्या डेलिगेशनाचेर कितलो खर्च जातलो हेचो हिशोब गोंयच्या जनतेक दिवचो, कित्याक गोंयचे जनतेचे पयशाच्या कुस्तार हे डेलिगेशन आयज अमेरिकेक गेलां। आमकां दुबाव आसा की ह्या डेलिगेशनान जे ऑफिसर आसपाक जाय ते ऑफिसर तेंच्या बरोबर ना। आमकां दुबाव आसा की ह्या डेलिगेशनान कोणाचे तरी फॅमिली मेंबरूय त्या डेलिगेशनान घुसलेले आसा। आमकां दुबाव आसा की ह्या डेलिगेशनान सिनियर ऑफिसरांक डावलून जे ज्युनियर आसात तांकां घेवन गेल्या। आनी खेदाची गोश्ट की ह्या डेलिगेशनान ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचे ऑफिसरांक सोडून भलत्याच डिपार्टमेंटाचे स्टाफ ह्या डेलिगेशनान मिक्स जाल्ले आसा, तेंच्या बरोबर गेल्ले आसा। ESI आनी एक्सायज ह्या दोन डिपार्टमेंटाचे स्टाफूय ह्या डेलिगेशनान गेल्ले आसा। हे कशें वचोंक शकता? हे खंय क्रायटेरियान बसता? आमकां होय दुबाव आसा की एक सरनेमाचे 3-4 जाण, 2-3 जाण असो आमकां दुबाव आसा। एकूच सरनेम, ज्या सरनेमाचे 3 जाण गेल्या, आमकां दुबाव आसा ते एकाच फॅमिलीचे आसात काय? सोमारा भारताचो आदलो प्रधानमंत्री राजीव गांधीची 27वी पुण्यतीथ। ह्या निमतान काँग्रेसीन राज्यभर साबार तरेच्यो कार्यावळी आयोजीत केल्यात। राजीव गांधी 27वी पुण्यतिथी आनी ताका लागून एक सकाळ फुडें 9:30 वरांचेर राजीव गांधी मेडिकल कॉम्प्लेक्स बांबोळी हांगा एक कार्यावळ जातली। तशेंच सकाळ फुडें 10 वरांचेर पणजी ब्लॉक काँग्रेस कमिटी हांगा ह्याच ऑफिसान आमी कार्यावळ दवरल्या पणजी ब्लॉकाची। 10:30 वरांचेर गोवा प्रदेश सेवा दल आनी आय डोनेशन प्रोग्राम ह्याच ऑफिसान आमी दवरल्या आनी इन एसोसिएशन विथ रोटरी क्लब ऑफ मारगांव। सांचे 5 वरांचेर बिचोली मतदारसंघात बिचोली ब्लॉक काँग्रेस कमिटीन ब्लॉक कन्वेन्शन इन मेमरी ऑफ लेट श्री राजीव गांधी नारायण झांटी हॉल मेमोरियल हॉल बिचोली हांगा ही अशी कार्यावळ जातली। तशेंच फुडल्या म्हयन्याक काँग्रेस लोकांक मेळपाक सुरू करपाचे आसात। पळयात ते कितें म्हणटात ते। बाब गिरीश चोडणकर आमचे अध्यक्ष हांच्या फुडारपणा खाला आमी एक संकल्प केला की काँग्रेस पक्ष गोंयचो जनते मुखार वचचें आनी जनतेचें गाराणें आयकुचें। बावीस तारखेच्यान नमन तुका गोंयकारा, नमन तुका गोंयकारा जनतेचें गाराणें आयकूंक भोंवणें जन गण मन
ह्या बॅनरा खाला आमी सगळ्या गोंयच्या जनतेचे गाराणें आयकुपाक भायर सरतले. आमची पयली सुरवात ह्या शारांतल्यान, राजधानींतल्यान, पणजेंतल्यान सुरू जातली. आमी ठरयलां जी सामान्य जनता आसा, बशींतल्यान फिरता, फेरीबोटींतल्यान वता, मोटरसायकल पायलट घेवन वता, रिक्षा घेवन वता, ह्या पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आसा त्या पब्लीक ट्रान्सपोर्टानच आमी वतले. आमी खंयच्याच आमच्या AC गाडयेंतल्यान वचचे ना. आमी ही सुरवात पणजेच्यान करता, कारण जनतेक आज गरज आसा. जनतेचे खुबशे प्रश्न आसा, आमकां ते आयकून घेवपाचे आसा आनी जनतेच्या मार्फत ह्या सरकारा कडेन मांडपाची गरज आसा आनी तें आमी ह्या काँग्रेस पक्ष करतले. तर आमची 22 तारखेच्यान ही यात्रा सुरू जातली. पणजेच्यान म्हापसा 4 मतदारसंघ आमी तरीच करतले, 5 मतदारसंघ: पणजी, म्हापसा, हल्दोना, मये आनी बिचोली. 23 तारखेर दुसऱ्या दिसा मडगांव जातली सुरवात. मडगांवच्यान कुट्टाळे, कुट्टाळच्यान दाबोली, दाबोलीच्यान वास्को, वास्कोच्यान मुरगांव आनी परत मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी हातून कवर जातली. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. आयतारा जाल्ले मांद्रेचे ग्रामसभेत बरोच बोवाळ जालो. मुखेल प्रस्न आशिल्लो एका हॉटेलाचो प्रकल्प, तशेंच पिवपाक सारकें उदक मेळप ना, कोयर एकठांय करप ना, गटरां निवळ करप ना अशे तरेच्या साबार प्रस्नांची ह्या ग्रामसभेत चर्चा जाल्ली. गांवांत लोकांक साबार प्रस्नांक तोंड दिवचें पडटा हे खबर आसून लेगीत सरपंच राजवी सावंतान आपली बाजू स्पश्ट केली. सचिवानूय तिची बाजू घेवपाक यत्न केलो, मात लोक कशेच आयकुपाक तयार नासले. एक हॉटेलूय बेकायदेशीर रितीन बांदला अशें म्हूण लोकांनी तोय प्रस्न मांडिल्लो. साबार बिगर गोंयकारांनी मांद्र्यांत सुवात विकती घेतल्या, मात बांदकामाची लायसनां पयलींच्या धनयांच्या नांवार काडल्यात अशें ग्रामसभेचे वांगडी म्हणटात. हाचेर ग्रामसभेच्या वांगड्यांनी बरोच बोवाळ केलो. पण नेमक्या गेले 12 महिने सर, माझ्या ऑब्झर्वेशनाप्रमाणे सांगतोय, नेमके गेले 12 महिने रिवा रिसॉर्टाच्या भितर रस्त्याच्या सकयल ताका एक तो फायदो जाता, पूण तो रस्त्याच्या सकयल रावता आनी नेमक्या कांय करता. थंय सर म्हाज्या म्हायती प्रमाणे परमनंट स्वरुपाची कन्स्ट्रक्शनां उबी रावल्यात आनी ह्या बाबतीत रिवा मांद्रे पंचायतीचो रेव्हेन्यू अक्षरशः बुडयता. 17 तारखेर सकाळचे फुडें तेचे कोण तरी लेबरान म्हणजे येयले ते रिवाचे रिसॉर्टान सकयले वाटेक सावन वेस्टाक सारके न्हंय ते क्रीक आसा पळय थिंगच्यान आनी झाडां कातरपाक लागले थिंगाशी. ते वायट झाडां आसा पळय ते झाडां कातरपाक लागले. सो हांव म्युनिसिपलान आसलेलो, घरा कडेन वचून म्हणजे मिसेसीन ताका तुमी कितें कातरता तर आमकां हें साफ करूंक सांगलां म्हणून सांगलें. साफ करूंक सांगलां म्हणटकूच म्हजे मिसेसीन सगल्यांक अलर्ट केली, जितली आमी पळय ते प्रॉपर्टीन आसात 272/3 सगल्यांक अलर्ट केले आनी तांकां सांगलें तुमी हांगासर कितें करता तर आमकां फक्त साफ करपाक सांगलां. सगळी घाण आमी उडयलेली पळय ती एक्चुअली घाण तांच्यांनीच उडयल्या, तेंची गार्बेज बी सगळें भिजलो. अजून पासून तुमकां वचत जाल्यार दिश्टी पडटली. हांगा क्लियर करून सांग, एक सगळें अशें क्लियर करूंक लागलां. करता करता हांव म्हजे मिसेसी कडेन फोन करून करून मॅसेज घेता जाल्यार ते म्हणूंक लागले मातशें फुडें पावल्यार गार्बेज तीच आसा. मांद्रेच्यान खबराकार संदीप कामुलकर. बसुराजाचे खुनाचे केशीत हात आशिल्ल्या 19 वर्साच्या आदित्य गुजराक उत्तर प्रदेशात अटक केली. आयतारा सकाळी कुडचडे पुलिशेन ताका गोंयांत हाडलो. आतां मेरेन 5 जाणांक अटक जाल्या. पळोवया म्हायती विस्तारात. घरातूच कितें तरी वाद उपरासलो म्हूण 38 वर्साच्या बसुराज बासूचो ताची बायल कल्पना बासूनच खून केलो असो आरोप आसा. हे जोडपे कुडचड्यार रावताले. तांकां 2 ल्हान भुरगीं आसात. बसुराजाच्या मरणाक ताची बायल जापसालदार आसाच, मात तिणें ताच्या आनीक 3 इश्टांचो आदार घेवन बसुराजाचे कुडीचे कुडके केले आनी गोंय कर्नाटकाचे शिमेर जंगलात व्हरून उडयले अशें तिणें सांगलां. आदित्य गुजर हो हांगसान एक्सपर्टींग आसलो. ताका आमची टीम उत्तर प्रदेशा वचून ताका हाडला. तो आफ्टर मर्डर जाल्या नंतर 2 दिसांनी हांगसान म्हायती प्रमाणे इंट्रोड्युशन केल्या नंतर तो पळोवन गेल्लो आनी तो उत्तर प्रदेश वैशाली नगर इंद्रपुरम पुलीस स्टेशन, इंदिरापुरम पुलीस स्टेशन, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश रावतालो. थिंगा तो प्रायवेट एसीचें कितें काम करतालो.
थिंगा आमची टीम PSI दामोदर शिरोडकर, हेड कॉन्स्टेबल अँड PC आमचो धीरज नायक हे तिगाय वचोन थिंगा इंदिरापुरम पुलीस स्टेशनाचे असिस्टंट घेवन ताका एप्रेंड केलो आनी ताका आज हाडलो आनी हाडून आमी ताका इंट्रोगेशन केलें आनी ताणी कन्फेस केलें आपुणूय मर्डर केसीक इन्वॉल्व आसा. कुडचडेच्यान खबराकार प्रहार सावर्डेकार. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फोंडेच्या नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष बिनविरोध वेंचून आयलो. प्रदीप नायक नगराध्यक्ष म्हूण वेंचून आयलो जाल्यार विश्वनाथ दळवी उपनगराध्यक्ष. प्रदीप नायक मोगोच्या रायझिंग फोंडा पॅनलांतलो जाल्यार विश्वनाथ दळवी भाजपाच्या फोंडा नागरीक समितींतलो. नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्षाच्या हुद्द्या खातीर सोमारा वेंचणूक जावपाची आशिल्ली, मात ह्या हुद्द्याक आनीक अर्ज येवंक नाशिल्ल्यात ते वेंचून आयले म्हूण जाहीर केलें. वेंचणूक जावचे पयलीं भाजपा आनी मोगोची युती नाशिल्ली, मात वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जाले उपरांत तांणी युती केली. वेंचणुकी आदी युती केली जाल्यार मोगो आनी भाजपा मेळून पुराय वेंचणूक तांच्या नांवार करतले असले अशें मोगोचो फुडारी आनी भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार म्हणटा. फोंडे नगरपालिकेचे 15 वॉर्ड आसात. हालींच जाल्ले वेंचणुकेंत मोगोच्या पॅनलान 17 वॉर्डांनी सुवात मेळिल्ली जाल्यार भाजपाच्या पॅनलाक 4 वॉर्ड मेळ्ळे. उरिल्ले 3 वॉर्ड काँग्रेसीच्या फोंडा सिटिझन्स प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटाक मेळ्ळे. खूब जाणांक दिसतालें की मोगो आनी भारतीय जनता पक्ष युती जावची ना म्हणून, पूण ही युती आमी पयलींच थारायल्ली. फक्त आमचे काही नगरसेवकां मदीं मतभेद आशिल्ले कारणान आमी युतींतल्यान हे निवडणूक लडोवना. नाजाल्यार आमचे 15 जाण आमचे युतींतले निवडून येतले. पूण एक वेळेन बरेंय जालें की ओपोजिशन हें जायच. म्हणजे जे नगरसेवक ट्रेजरी ब्रांचीचे आसता तांकां बरें ओपोजिशन मेळ्ळें जाल्यार ते कामूय बरें करता. आनी त्या खातीरूच तांचे तर्फे हांव लोकां कडेन मागतां की आमकां बरें काम करपाक, लोकांनी हातभार लावपाचो, बऱ्यो योजना कार्यान्वीत करपाक लोकांनी आपल्यो योजना आमचे पर्यंत पावोवच्यो, जेणे करून आमचे हे कावन्सील त्यो योजना अस्तित्वात हाडपा खातीर प्रयत्न करतले. आज चेअरमॅन आनी व्हायस चेअरमॅनाची बिनविरोध निवड जाल्ली आसा ती, आनी फाल्यां प्रत्यक्षान ते तेजो ताबो घेतले. त्या समयाचेर तांकां तेंचे वांगडी सगळे आसा 11 जाण हांकां हांव शुभेच्छा दितां आनी तेंचे कडल्यान बरी उदरगतीची कामां फोंड्या खातीर घडटली अशें म्हाका. तुमी जेन्नाय आमकां मेळ्ळे आमी तुमकां सदांच सांगलां की आमचे 7 कावन्सिलर हे ऑनेस्ट आसा आनी हे खंयच हांगा थंय भायर सरचे ना म्हणून आमी खंय तांकां ट्रिपीर व्हरूं ना काय ना. हे फोंड्या आमची कामां चालू आशिल्ली. तुमी पळोवशीत जाल्यार वॉर्ड नंबर 13 अमिना नायकान आपलें काम चालू केल्लें. सुरवात आमची झालून प्रदीप नायकान वारकण्याचें ऑलरेडी जी कितें क्लिनींग आसा हे कामां चालू केल्ली. म्हणजे आमकां खंय तांकां व्हरून दवरपाची आयज सुद्दां पळय सगळे ओपन भोंवतात. सो ती ऑफाक आमी राविल्ले नोटिफिकेशनां. सो त्या ऑफाचो काय तसो फुडोवपाक बी कितें ऑफरी बी भरपूर आयल्यो आमच्या कावन्सिलरांक मेळ्ळे, भरपूर जाणांक मेळ्ळे आनी कितें कितें भरपूर ऑफरी दिल्ल्यो. गोवा 365 मुखेल अधिकारी नवनाथ नायक आनी नवो वेंचून आयिल्लो नगराध्यक्ष प्रदीप नायकाक मेळ्ळे. पळयात नगराध्यक्ष कितें म्हणटा तो. रायझिंग फोंडाचे कावन्सिलर निवडून येयल्ले आसा आनी आमचो बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर बाब हेणी सगळ्यांनी मेळून थारायलो की म्हाका चेअरपर्सन करपाचो आनी त्या प्रमाणे हांव आतां नॉमिनेशन फायल करतलो. वायस चेअरपर्सन ते BJPचे जे आसा ते थारयतले आनी तेंच्यान थारयला अपूर्व दळवी, विश्वनाथ दळवी. फोंडेच्यान खबराकार कृष्णा नायक. उदक दर एका मनशाची गरज, मात फाटले 2 म्हयने जाले दिवचलकारांक सारकें उदक मेळना. लोकांनी साबार कागाळी केल्यात, मात सत्तेर आशिल्ल्या राजकारण्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी फकत आश्वासनां दिल्यात आनी कांयच ना अशें थळावे म्हणटात. दिवचलकारांचे उदका खातीरचे हाल कशेच सोंपनात. पळोवया हाचेर अदीक म्हायती. फाटले 2 म्हयने लोकांक सारकें पिवपाक लेगीत उदक मेळनाशिल्ल्यान तांचे हाल जातात. साबार कागाळी करून लेगीत भौशीक बांदकाम खात्यान कांयच कारवाय करूंक ना. खात्याचे अधिकारी फकत आश्वासनां दितात.
आयज वेर तांणी कांय करूंक ना. पळयात लोक कितें म्हणटात ते. जे आयज हांगा वेस्टेज वॉटर हांगा जाल्ल्या तुमी दाखयता की ते वेस्टेज वॉटर जवळ जवळ सादारण एक 8 ते 9 म्हयने अशे वेस्ट जावन वता. पयलीं बारीक बारीक आतां आमी कंप्लेंट दिल्ली त्या एक दिसाक सादारण एक 100 500 ते 600 लिटर वेस्ट वताले तेन्ना आमी कंप्लेंट दिल्ली. पूण आयज जवळ जवळ ते दिसाक सादारण 1000 2000 लो वेस्ट वता आनी हे लोकांक आयज दिवचलें उदक मेळना, गोंयभर मेळना आनी हे उदक आमी सादारण अस्नोडा पर्यंत वता. पूण हे उदक तांकां मेळना. हेचे जाणीव तांकां PWD आमी करून दिल्ली आसा, कंप्लेंट दिल्ली आसा, 2-3 वेळा तांकां रिमांयडर दिल्ले आसा. तरी पूण कितें एक्शन आयज करता फाल्यां करतात. म्हणून म्हाका दिसता PWD पडलेलेच ना की वेस्टेज आसा. हांगासर आमी जे पळयता की भयंकर उदक हांगासर वेस्ट जाता. आमी PWD लेखी सगळ्यो सायनी मारून दिल्लेले आसा ऑलरेडी. हांवें ओरली स्वता सुद्दां सांगलेलें आसा हें उदक ताबडतोब बंद जावपाक जाय. हे कोण जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा तेंच्यांनी येवन हांगासर उदक बंद करपाक जाय. नाल्यार ह्या उदकान आयज सबंद बिचोलकार आमचें उदक पिवूं शकता. इतलें उदक हांगासर वेस्ट जाता. तेन्ना बेगीनच्या बेगीन हें उदक तुमी बंद करचें अशी सगळ्यांक आमची विनंती आसा. दिवचलच्यान खबराकार महेश गोवेकार. घेऊया आनीक एक वेवसाय विराम. विरामा उपरांत उपकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आयतारा राज्यांत होली स्पिरिटाचे फेस्त जाले. हे फेस्ताक पुरुमेताचे फेस्तूय म्हणटात. ह्या फेस्ताक लोक सुक्यो मिरसांगो, मसालो, घरगुती वस्तू, सोलां तशेंच हेर पुरुमेताच्यो वस्तू घेवपाक येतात. हे व्हिडिओ पळयात. पावसा खातीर सगळ्यो वस्तू सुगूर करून दवरपाक लोक मुद्दाम पुरुमेताच्या फेस्ताक येवन ह्यो वस्तू विकत घेतात. ह्या फेस्ता निमतान दिल्लीचो आर्च बिशप अनिल कुतन गोंयकाराक तशेंच संवसारभरच्या लोकांक संदेश दिलो. आयकात तो कितें म्हणटा तो. The feast that is most important for the church, because today we also celebrate the birth of the church, when the Holy Spirit came upon the first church as they waited for the Holy Spirit according to the promise of the Lord. And with the Holy Spirit, with the coming of the Holy Spirit, the church was born. We believe that we have always to be filled with the grace and the power and all the gifts of the Holy Spirit. And all that has happened from that time up to now has happened because the Holy Spirit has guided the church, inspired the church, and continues to inspire and fill the church. We pray that the whole church throughout the world may become a powerful witness of the good news of our Lord Jesus Christ and of the coming of the kingdom of our Lord as we wait for His second coming. Today the gospel only reminds us that only to love and forgiveness we can build community in Christ. So we pray that Holy Spirit inspire us, guide us to live this great value which is so important in today's life. All of us, especially in India, to build a community of every groups that we have got here, every social groups, language groups, religious groups. We are only children of God. Unless we love, respect, and have concern for each other, and forgive each other, we will not be able to this community that God has come to build. मडगांवच्यान खबराकार रमेश नायक राऊत. हालींच CRZान दिल्ले नोटिफिकेशन फाटीं घेवचे अशें केळशी विलेजर्स फोरम हे बिगर सरकारी संस्थेन मागला. गोंय दर्यादेग वाठार वेवस्थापन प्राधिकरणान कामां सारकी करपाक जाय आनी ज्यो कागाळी केल्यात तांची वेळात काम करपाक जाय अशेंय लोकांनी मागला. आतां मेरेन बऱ्योच पर्यटनाच्यो साधन सुविधा आसात अशें ही बिगर सरकारी संस्था म्हणटा. पूण लोकांक हातूंतल्यान कांयच फायदो जायना. गिजमा तर कसल्याच कामाची ना अशें हे संस्थेचें मत. आज सावन आमी जायते इश्यूज 27 वर्सां जालीं आनी नोटिफिकेशन येयल्यार फ्रॉम 1991 टील डेट 27 years ओवर. आनी आज 27 वर्सां भितर ऑलमोस्ट CRZ काबार केला. दॅट इज कॉल्ड 500 meters which is coming at CRZ. ते सारके निस्सांतण करून गायला. Government have no authorities, or authorities are there, they are just a spectator. Government has gone and filed a petition, filed a miscellaneous application in another petition before the Honorable Bench of Delhi's Principal Bench of the National Green Tribunal. Why is our government of Goa silent? They have gone forward because they want to protect the rights of their fishermen and their tourism communities. They want tourism to flourish in their state. But Goa is not concerned about tourism.
Goa is not concerned about the fishing community? Why is our government silent? Is it because the chief minister is not sitting there? Or is it as a whole that the government, that this government doesn't really care? I am showing you here that the Kerala government has gone and filed a miscellaneous application in the principal bench asking that this draft notification be withdrawn because it cares for its state. मडगावच्यान खबराकार रमेश नायक रावत. 18 ते 20 मे मेरेन राष्ट्रीय नाटक शाळा गोंय हांणी आदिरंग महोत्सव आयोजित केला. संवसारभरच्यान 500 कलाकारांनी ह्या महोत्सवात वांटो घेतला. राष्ट्रीय नाटक शाळा हांणी शिल्ल्यो 1200 केप्या आदिरंग महोत्सव हो 3 दिसांचो महोत्सव आयोजित केला. हातूंत हस्तकला मेळ, परिसंवाद तशेंच आदिवासी कलेचे सादरीकरण आनी हेर कला सादर जातल्यो. ह्या महोत्सवाक वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकार हाजीर आसलो. महोत्सवाक लागून गोंयकारांक तांची कला सादर करपाक मेळ्ळी अशें तो म्हणटा. हमारी सरकार की ये मंशा रही है कि हमारा देश एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बने, विज्ञान के माध्यम से उसकी उन्नति हो, उसके साथ ही सांस्कृतिक संपन्नता में कोई कमी न हो. इसलिए जहां देश के वैज्ञानिक देश को शक्ति संपन्न करने की दिशा में लगे हुए हैं, वहीं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय उस सांस्कृतिक संपन्नता को, उस सांस्कृतिक विरासत को, वो जो जड़ों तक पहुंचा हुआ ज्ञान है, उसकी प्रतिष्ठा के लिए, उसके विस्तार के लिए इस तरह के आयोजन करता है. डिपार्टमेंटाचें कौतुक करता. तेंच्यांनी अशा तरेचे कार्यक्रम आयोजित करून गोंयच्या आदिवासी समाजाक आनी आदिवासी कलाकार जे आसा तांकां एक संदी दिल्ली आसा, परवणी दिल्ली आसा आपली कला हांगा पेश करपाक. गोंयची जी कला आसा, आदिवासी कला आसा, ते मागीर फोक डान्स आसूं किंवा बाकीचे जे जे वेगळे वेगळे तरेचे हांगा ज्यो ज्यो कला आसा त्यो हांगा सादर जातल्यो. जे बाकीचे कलाकार इल्ले आसा तांकां पळोवपाक संदी मेळटली. त्याच बरोबर गोंयचे आमकां सगळ्यांक बाकीचे जे कलाकार इल्ले आहा तांची पळोवपाक मेळटली. हेका अर्थान ही एक कलेची देवाण घेवाण असो कार्यक्रम जावन आसा. ह्या महोत्सवान सहभागी जाता 500 कलाकारांची हांगा 16 राज्यांतल्यान इल्ली वेगवेगळे तरेची कला हांगा पळोवपाक मेळटा. गोंयान तशी पळोवंक गेल्यार कलाकारांची खाण अशें म्हणटा. आनी खास करून आदिवासी जे एसटी समाज जो आसा त्यांची कला तर वेगळीच जावन आसा. ज्या कलेक परंपरा आसा, जी कला गोंयची कला म्हणून वळखता, ज्या कलेक ट्युरिस्ट किंवा बाकीचे इतर राज्यांतले लोक, देशांतले लोक आयज मोठ्या आपुलकेन आनी वेगळ्या दृश्टीन पळयता, ही कला सांबाळून दवरपाक गोंयच्या आदिवासी लोकांनी बरोच प्रयत्न केल्लो आसा. आनी आज आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट एका प्रोत्साहन दिता, ही कला टिकोवपा खातीर मोठ्या प्रमाणात काम करता. हे सगळ्यांत महत्वाचे. काणकोणच्यान खबराकार देविदास गांवकार. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.